तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबामणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आलेक्साची जल्म नोंदणी पोर्तुगालांत, ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद घेयात काडून आदलो आमदार मिकी पाशेकोची मागणी। फकत गटारां निवळ करपाक न्हय जाल्यार बऱ्या कामा खातीर वापरात निधी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें पंचायतीक आवाहन। खासदार धीरज साहू कडेन 210 कोटी रुपया आयले खंयच्यान? काँग्रेसीन दिवची जाप, सदानंद शेट तानावडेची मागणी। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे 22 डिसेंबराक जातले उक्तावण। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती। बोंडवेल तळे मुद्दाम आटयला खरे, पूण दोशींचेर जायना कारवाय। तळे आटिल्ल्यान कालापूर गांवाचेर आयले हावळ। कुंकळी उद्देगीक वसणुकेत वाडिल्ल्या उदकाच्या प्रदुशणाक लागून पिकावळीचेर आयले हावळ। उदका स्रोत मंत्र्यान घालचे लक्ष, शेतकारांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। आदलो आमदार मिकी पाशेकोन नव्या वादाक तोंड फोडला। ताच्या कोंतान हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलिक्स सिक्वेरान आपल्या जल्माची नोंदणी जी आसा ती पोर्तुगालांत केल्या। सरकारान ताच्या जल्म नोंदणीची तपासणी करची आनी ही गजाल जर खरी आसा जाल्यार ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद काडून उडोवपाची मागणी ताणें केल्या। दुहेरी नागरीक वेंचणूक लढोवन आमदार आनी मंत्री जावपाक शकता काय कितें असो प्रस्न मिकी पाशेकोन उपरासलो। सिकेरान आपल्या जल्माची नोंद पुर्तुगालांत केल्या। आमदार जावचे पयलीं ताणें ती रद्द केल्ली आसत जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार ताका आमदार आनी मंत्री पदावयलो काडून उडोवचो अशी मागणी मिकीन आलेक्साचे नांव घेयनासतना केल्या। गोंयकार want to know this man, okay, who's in this government, whose birth registered in 2021, okay, it is cancelled and therefore he was given a ministerial berth, or if not, Sarkar has to, because people of Goa want to know, okay, therefore government have to know, government have to be informed. Let how this and the Rajya Sabha member who brought this issue, okay, let them find out, because I came to know through the media and today I'm making a statement. Now same, let the minister or let the MLA, okay, if I'm saying it is registered there and here the SN number, okay, if not, that let him prove that he cancelled and brought. Simple as that. Today he's in a position, he's in this government. I'm not making an allegation here. I'm talking on evidence here. I'm talking on evidence. I don't have, but if he cancelled, which I don't have, which we cancel, let him prove that he got to cancel his residence. Judgment judgment तेसो आहा, तूं म्हाका judgment दाखय आनी तो judgment कोण आनी passport office दी where they are start cancelling. Why they cancelling? If there is judgment, why the passport without the passport officer cannot just cancel? They got information that this is the person who registered himself in Portugal and this is the asset number. Asset is itself is shows you are citizen of the country. Asset after exception only you get asset number. Otherwise you don't get asset number. हांव त्या पासा सांगता, ह्या सरकारान सगळ्यांची एक नदर सरकारान सगळ्यांक एक नदर चोवपाक जाय। मंत्र्याक आनी आमदारां म्हणून आनी दुसऱ्या इलेक्टेड मेंबरांक सगळ्यांकूच। आयज हांव उलयतां ते जनरल उलयतां, हांव आयज उलयता आसतना एक who's holding a high profile position, I'm talking about that. कित्याक उलयता? फकत
त्या मनशाकूच जे मनशाक हाय प्रोफायल पोझिशन आहाय ताका लागून उलयना हांव जनरल उलयता आयज जर हे मनीस हे भाशेन जियेंक शकता ओके आनी बेनिफीट घेवपाक शकता जाल्यार दीस शूड स्टॉप समवेअर अँड इफ नॉट दे हॅव टू प्रूव्ह दॅट आय एम नॉट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मेळिल्लो निधी गटारां निवळ करपाक वापरचे परस ताचो दुसरे कडेन वापर करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पंचायतींक केलें. हरवळे पंचायतीच्या MRF शेडीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी शेनवारा हरवळे पंचायतीचे MRF शेडीचे उक्तावण जाले. पंचायतीक मेळिल्लो निधी फकत गटारां निवळ करपाच्या कामाक वापरचे परस पंचायतीन हेर बाकीच्या कामाकडेनूय लक्ष दिवचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. की गोंयांतल्या उरलेल्या सगळ्या पंचायतींनी तांची MRF फॅसिलिटी दिवन पळोवच्यो जेणे करून तेंच्यांनी ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ज्या पद्दतीन प्लास्टीक बॉटल बारीक करून म्हणजे जो कचरो क्रिएट जाता तो विकपाक मेळटा. मॅन्युअल गांवांत जो वेट कचरो आमी खंयच्या खंय रस्त्यार उडयता ताजे साडे तयार जाता. तिसरे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पेपर प्लास्टीक सगळे हांगा ते उडयता ते बायंडींग करून ते विकले वता. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज पळोवच्यो आनी ताची देख घेवन सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज आपल्या ग्रामपंचायतीत तयार करची. खंयचेंय काम पॉसिबल आसा आपली करपाची तयारी जायी आनी आपूण जर केलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता. नाजाल्यार आमी पळयता की सदांच मॅक्झिमम पंचायती गटारांनीच वयतात म्हणजे गटारांनी पयशे कशे घालपाचे इतकोच विचार करतात दुसरो विचार करिना. आनी गोल्डन जुबली फंड दिलो सिल्वर जुबली फंड दिलो आनी आतां 15 फायनान्स कमिशन दिलो म्हणजे 50 लाख रुपया सुद्दां दिल्या उपरांत आमी 5 गटारां कशी बांदतले हाचो विचार ते करतात. हो जो विचार करतात त्या 50 लाखाचो म्हाजी पंचायत बिल्डींग कशा पद्दतीन इम्प्रूव जावपाक शकता म्हाज्या गांवांत आनी नवो रिसोर्स कितें क्रिएट करपाक शकता ही विजनरी नजरेन जर घेवन वचत जाल्यारूच तें जावपाक शकता. म्हणून आमच्या सदोडीत म्हणजे प्रत्येकाक गांवच्या विकासाचो विजन घेवन फुडें वचपाचो ध्यास आसपाक जाय आनी तो आसत जाल्यार गांवांत खूब मोठ्या प्रमाणात बदल जावपाक शकता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता. परत एकदा हांव सगळ्या CSR बाकी सगळ्यांनी मदत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस आणि गैरव्यवहार हे समीकरणूच जाल्ले आसा. काँग्रेसीचो खासदार धीरज साहू हांचे कडेन 210 कोटी रुपया आयले खंयच्यान असो प्रश्न खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें उपरासला. तशेंच काँग्रेसीन हाचेर जाप दिवपाची मागणी ताणें केल्या. आता इन्कम टॅक्सान जी साऊच्या घराचेर रेड मारली आनी त्याच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांचेर 40 मेंबरांची जी टीम आसा आनी तांच्यांनी वेगवेगळ्या 10 लोकेशनाचेर हे रेड मारिल्ली आसा आनी ती 6 तारखेर वेनसडे सकाळी सुरू जाली आनी अजुनूय चालू आसा. आनी हे जातकच त्याचे वेगवेगळे जी आस्थापना त्याच्या भितर लिकर इंडस्ट्रीज त्याची आसात वेगवेगळ्यो ज्यो आस्थापना आसा त्या सगळ्याचेर ब्रिक्स करपाचे आसत. हे वेगवेगळे जे आसा तातूंतल्यान इरेग्युलरिटी ज्यो आसा ते भरपूर आसात आनी ह्या माध्यमांतल्यान तेजे कडेन हे पयशे सांपडलेले आसात. त्यामुळे आमची मागणी आसा की त्याचेर कायद्यान जी कारवाई जावं जाय ती करपाक जाय. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते डिपार्टमेंट ताचेर ही हे जी आसा कारवाई ती करतलेच. पण दुसऱ्या वटेनच्यान आमी एक जर पळयलें आसत जाल्यार एक वटेनच्यान हे लोक केवळ म्हणजे पयलींचे सरकारां जी काँग्रेस किंवा आनी अलायन्स जे सरकार करताले त्याच्या वेळाचेर प्रत्येक सरकारा भितर करप्शनय आसतालें. काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्सां म्हणजे बरींच वर्सां ह्या देशांत राज्य केलें देशाक लुबाडलं. केन्नाच तांच्यांनी देश व्हडलो जावचो हे तकलेंत दवरुना. स्वता व्हडले कशें जातलें इतलेंच दवरलें आनी त्या वेळेस स्वताचें व्हडलेपण केलें. स्वता तेंचे लिडर तेंची फॅमिली काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर तेंची पूर्ण फॅमिली म्हणजे गांधी परिवार मागीर सगळे भितर आसले जावय आसतले धूव आसतली हे सगळे व्हडले जावप हे तेंच्यांनी तत्व पळयलें आनी त्यामुळे काँग्रेस आनी करप्शन हे आसा. त्यामुळे ज्या साहू तेचे कडेन जे सांपडलेले पयशे तेचे बरोबर बाकीचे जे आसा तेचेर योग्य कारवाई त्या डिपार्टमेंटान जावची अशी हांव मागणी करता. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण 22 डिसेंबराक जातलें. नाताला पयलीं जुवारी पूल येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. देशातलो एक सोबीत सुंदर पूल म्हूण जुवारी पुलाची नामना आसा. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले म्हूण कळटा.
फाटल्या वर्सा डिसेंबरात जुवारी पुलाच्या पहिल्या लेनीचे उक्तावण जाल्ले आणि आता दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराक जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच वेर्णा जंक्शनाचेर जावपी येरादारीची गचमुड्डी पयस करपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. एक प्रश्न सुटलो काय दुसरो प्रश्न क्रिएट जाता. आता सगळे स्पिडीन वचून म्हणजे वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अटकता. वेर्णा जंक्शन आता आमी थंयसरूय फ्लायओव्हर बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा आणि थंयसरले कंजेशन कमी करपा खातीरय बी प्लॅनिंग सुरवात केला. थोड्या आत्ताच्या घडीत जे ट्राफीक आमचो सिग्नल आणि बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान टेम्पररी सोल्युशन काडटा, बट इन परमनंट सोल्युशन ताका फ्लायओव्हर करप हाजेर सोल्युशन हाजेर आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्टूय केल्या. म्हणजे नितीन गडकरी आमकां सातत्यात असल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाक मदत करीत आसा आणि थोड्या दिसा भितर येता ते 22 तारखेक आमी दुसरी लेनूय बी जुवारी ब्रिजाची सुरू करता, जेणे करून आनीक स्पिडीन पावतले. पण वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अडकतले अशें म्हाका दिसता. ताजेरय थोडेशें सोल्युशन काडटा. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले म्हूण माहिती मेळिल्ली. आता नातला पयलीं म्हळ्यार 22 डिसेंबराक जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण जातले. तेन्ना उक्तावण सुवाळ्याक केंद्राचो खंयचो मंत्री हाजिरी लायता ते पळोवचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोंडवेल तळ्याचे उदक कोणी तरी मुद्दाम माटयला हे जग जाहीर जावन रावला, पूण अजून मेरेन दोशी कोण तो कळना. हाचेर अजूनय तपास चालूच आसा आणि तळ्याक न्याय केन्ना मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न जावन रावला. तळ्याची पातळी सामकीच सुकिल्ल्यान कालापूर गांवाक व्हडल्या संकश्टाक आतां तोंड दिवचें पडटा. बोंडवाल तळ्यातल्या जाग्याची टेनंटांनी हो घातपात केला आसुये असो दुबाव कम्युनिदाद, पंचायत आणि आमदारांनी उक्तायला. तशेंच हे बाबतीच्यो कागाळी पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या. गेल्या सप्तकात आमदार आणि कम्युनिदादान हायड्रोलॉजिस्टांक घेवन तळ्याची पळोवणी केल्ली, पूण ताचो अहवाल अजूनय गुलदस्त्यात. पोलिसांनी कम्युनिदाद आणि टेनंटाक चौकशीक आपयल्ले, पूण फुडली कसली पावलां घेतली हाचेर अजूनय प्रश्नचिन्ह. आतां पळय, ऑन द 3rd डिसेंबर आमच्या गांवच्या MLA अलॉंग विथ द सरपंच जेनिफर ओलिवेर आनी आमकां इन्विटेशन आसलें कम्युनिदादीक, आनी थिंगासर एक प्रोफेसर येयलो हायड्रोलॉजिस्ट कितें, आनी तेणें म्हाका कडेन जायते इन्फॉर्मेशन घेतलें. खंय वाल्व कंट्रोल जाता, खंयसान उदीक येता आनी कितें पळय तें. आनी ह्या म्हयन्यान खंयच्या लेवलाचेर पासून उदीक लेवलाचेर आसता पळय तें हांवें ताका दाखयलां. आतां 3rd डिसेंबराचेर थिंगासर आमचे ओल्ड गोवाचे पुलीसूय आसले कितें, आनी थिंगासर क्वेश्चन येयलें की आजून हें जावंक ना म्हणून, थोरो इन्क्वायरी जावंक ना म्हणून. मागीर मॅडमीन सांगलें की आमकां मातशें टायम वयतलो, कित्याक एक पेपराचेर सावन आमी हें कोत्तले म्हणून, तोरो चॅक कोत्तले म्हणून. आनी प्लस मागीर ह्या दिसांनी फेस्त आहा, बोबाव आहा ओल्ड गोवा, मातशें आमी बिजी आहा म्हणून. सो आतां आमकोडेन कम्युनिदादी कडेन कांयच ना. आतां इंट्रस्ट घेवपाचें म्हणटा ते गांवचे MLA आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. आता पोलीस सांगता कितें जाता सध्या, कितें हे बी केला, कोणी चवकशी बिवकशी केला, इंटरोगेशन बी केला अशें बी? ते अजून हांव नोको, पूण आमकां बिफोर 3rd डिसेंबर ओपनंट ते कवलेकर म्हणटा पळय तेंकाय आपयलेले आनी आमी आसले कितें. म्हणटकूच तेका पयलो भितर येयलो, मागीर आमी भितर गेल्या. म्हणटच म्हाका खबर ना तेणी कितें सांगलां पळय तें. विरोधकांनी ह्या कळावाक लागून उदका स्रोत खात्याचेर फार पेटयला. बोंडवल तळें हे वेटलँड म्हूण अधिसूचित जाला. ताची देखरेख करप ही उदका स्रोत खात्याची जबाबदारी, पूण ह्या खात्यान कानार केस ओडल्यात असो आरोप गोंय आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. खुबश्या जाणांनी पुलिशेंत कागाळी केल्यात खऱ्यो, पूण हाची पाठपुरवण करूंक ना. देखून प्रशासनान बोंडवल तळ्याचेर उदक सोडला असोय आरोप पालेकरान केला. ऐकात. आमचे MLA बाब रुडॉल्फ किंवा जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स थंय गेले, थंय पळोवन आनी दिसून आयलें की उदक सोडलां, वाल्व ओपन केल्लो, ताची चावी कोणा कडेन कितें आसा हे फायंड आवट करपाक वेळ लागना. म्हाका कळना की WRDन अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेंट कित्याक काय फायल करूना. इट इज अ नोटिफायड वेटलँड अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट. पयलो म्हाका दिसता तळें तें आसा की ताका वेटलँड म्हणून तांणी नोटिफाय केल्लें.
तेन्ना ते तळे जर नोटिफाय केले आसा ताजो इफेक्ट जर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बांयचेर शेतांचेर जातलो हें सगळें मान्य करता. पंचायतीन मागीर सांजचे उठून सांगलें की आमी वेगळे तरेन कंप्लेंट करतली. हें सगळें जालां आसतना जर WRD कांयच एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता की हे जेन्ना बायोडायवर्सिटी एक्ट जो आसा पळय तो तांणी डस्टबिनान घालपाचो. कारण अर्थ काय ना कायदो करून. कारण ते हांवें लास्ट टायमूय सांगलें, परत एकदां सांगता, ती उदकाची टाकी न्ही जी कोण तरी खाली केली. ते तळें फूल गांवचे तळे, फूल गांवांक उदक दिता, फूल शेतांक उदक दिता. अशें आसतना तें उदक कोण तरी खाली केलें आनी इट इज गव्हर्मेंट इज टेकिंग इट सो इजिली. इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आय थिंक जर हें कांय घडलें ना, हांवें लास्ट टायम सांगलें पुलीस कंप्लेंट करता म्हणटा. इन्स्पेक्शन करना जालें, इन्स्पेक्शन केलें, सगळें जालें. हाजेर इमिजिएटली एक्शन म्हाका दिसता WRDन घेवपाक जाय. हांव फुडल्या विकांत जर सोमार मंगळार पर्यंत जर सरकार कांय करना जाल्यार आय वील टेक एन अपॉइंटमेंट विथ WRD मिनिस्टर एंड इफ ही कॅनॉट डू एनीथिंग फर्दर आय विल हॅव नो ऑप्शन दॅन टू अप्रोच द ऑनरेबल हायकोर्ट. गिमांत शेतां रोवपा खातीर उदकाची पुरवण करपाचे आनी बांयच्या उदकाची पातळी स्थिर दवरपाचे काम हे तळें करता. पूण ह्या भानगडीक लागून शेतांचेर परिणाम जाला आनी बांयचे झरे सुकल्यात. कालापोर आनी शेजारच्या वाठारांतली आर्द्रताय राखून दवरपाचे काम हे तळें करता. पूण ह्या तळ्याचे उदक आतांच आटिल्ल्यान एप्रील-मे म्हयन्यांत गांवाचेर गंभीर परिणाम जावं येता. आनी एक म्हणटा ते हे उदीक लेवल देंवलेलें बांयो बियो आटल्यात आनी मे म्हयन्यान कितें जातलें आतां गरमेच्या दिसांनी? आतां लायक आय एम व्हेरी व्हेरी सॅड ऑन दीस मॅटर. हें कोणें पळय केलां पळय तें इट्स अ क्रिमिनल कशें. न्हय म्हणजे मनशांकूच न्हू पूण जनावरांक प्लस बर्ड्स आनी एनिमल्स. कितें ऑलरेडी शेतां सुकलीं. हे आमचें व्हडलें तोय आहा पळय तें ऑलरेडी सुकलें. तें पयलें रावंड अबावट 3 मिटर्स उदीक आसतालें तें आतां फकत निबीबोन उदीक आहा. सो दॅट वील इफेक्ट द एनिमल. उदीक पळय जानवरां पळय भोंवता तांकां उदीक आसचें ना. जावं कसलीं जानवरां भोंवता पळय ताका येना. प्लस वॉटर ना म्हणटकूच गरमी वाडटली. ही आतां तोय फकत नुस्तें मारपाक आनी इरिगेशनाकूच न्हू, तेजे वयल्यान वारो वचून थोडाय जाता गांवांक. कितें बांय सुकतल्यो आनी बांय कालाफुच्योच सुकच्यो ना. इन्क्लुडींग हाफ पार्ट ऑफ मेसेज आनी हाफ पार्ट ऑफ तालिगांव. एका पळय जोरी आहा पळय त्यो दे आर कनेक्टेड विथ बांयो लेवल डावन वयतले. कितें थोडे पळय कोण बिझनेस करता, वॉटर टँकर बांय करता पळय तांकां म्हाका दिसना इन द मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे उदीक मेवतलें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर कालापोरच्यान समीप नार्वेकार. कुंकळे उद्देगीक वसणुकीत वाडिल्ल्या उदकाच्या प्रदुशणाक लागून शेतकारांचेर हावळ आयला. वसणुकींतल्या उदका स्त्रोतांनी घाणयारे तशेंच कंपनींतले प्रदुशीत उदक सोडपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. बेकायदेशीर रितीन कुंकळच्या उद्देगीक वसणुकीत बिगर गोंयकारांच्या राबित्यांत वाड जावपाक लागल्या. काम मेळचें म्हणून आयिल्ले हे बिगर गोंयकार अतिक्रमणां करून हांगाच स्थायीक जावन रावल्यात. हाचो दुश्परिणाम ह्या वाठारांतल्या उदका स्रोतांचेर जाल्लो दिसून येता. कारण ह्या उदका स्रोतांचो उपेग शेतकार आपल्या पिकावळीं खातीर करतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे नगरसेवक उद्देश नायक देसायचे म्हणणे. ही WRD जो लँड आसा तो रायट फ्रॉम सारावली डॅम टू आंबावली म्हणल्यार वयता. तेजो हो एक मदीं एक पार्ट हो आमी आतां कुंकळी इंडस्ट्रियल एस्टेटी आसात आनी ह्या कुंकळी इंडस्ट्रियल एस्टेटींचे कितली इलिगलिटीज जातात ते आज तुमी पळोवन घेयात. कारण जे WRD जो लँड आसा तेणी लोकांनी जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला आज सरकार लोकांक कांयच म्हणना. कारण आनी दुसरी मेन गोश्ट इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला तेजे सेप्टीक टँक जे आसा ते डायरेक्ट सिवरेज जे आसा ती सगळी डायरेक्ट आयज ह्या कॅनलान सोडटात. हे कॅनल इरिगेशन सिस्टम जेन्ना आमी केल्ली ते लोकां खातीर बऱ्या खातीर जे शेतकारां खातीर केल्ली. ते शेतकार आपले शेत रोवन पोट भरनी म्हणून आनी आज शेतकारांक ह्या उदकान शेत रोवपाक पडटा. आज हो जो सालावली डॅमांतल्यान जो उदक येता तें कुंकळे येता. कुंकळकार आंबोल्यांक ते कुंकळे तशें नंतर वेळ्ळी आंबाली त्या वटेन वयता. पूण जे इंडस्ट्री आमी आज पळोवपाक मेळटा हे सगळे अशी सिवरेज जे उदकां सोडटात डिसेंबराच्या 15 तारखेर
म्हाका ज्या सुत्रांतल्यान कळ्ळां की 15 तारखेर WRD उदक सोडटले, पण आज आख्खो कॅनल भरले कडेन आसा. ह्या कॅनल फक्त ह्या सिवरेजीच्या उदकान भरले कडेन आसा. दुसरें म्हणल्यार जी जो स्ट्रेच आसा WRDचो, ह्या स्ट्रेचान सुद्दां लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले कडेन आसा. ही सगळी एनक्रोचमेंट केल्ली घरां तीच बरोबर ह्या घरांतली सिवरेज आसा ही सगळी ह्या उदकान आसा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हाच्या आदी या उदका स्रोतांचे सॅम्पल व्हरून ताची तपासणी केल्ली आणि जारी केल्ले अहवालात हे सिद्धूय जाल्ले. मात हाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना अशी खंत शेतकारांनी उक्तायली. आमगेले कितले वर्सां जाले फाटल्या पोरसूं करताले, मिरसांगे बी रोयताले. आमगेले लास्ट टायम आमी मिरसांगे जेन्ना आमगेले उदका लागून प्रॉब्लम जावन उदकाक केमिकल वेस्ट सगळें खेळटा तेन्ना सगळें वेस्ट उदकांतल्यान आमगे पोरस बिरस कांय जालें ना. आमकां मिरसांगूय जालें ना आनी आमकां लॉस खूब जालें. आमी तेजो रिपोर्ट करून WRD तेगे डिपार्टमेंटाक सांगून बी तेणी उदक धाडून आमकां रिपोर्ट बी दाखयलो पयलो. वर्सां पयला तितून सगळें मिक्स आहा आनी ह्या वर्सा मातशें उदक पाड बी कितें येयत तें मातशें तेमी पळोवचें आनी आमगे ह्या वर्सा मातशें बरें उदक कितें दिवचें आनी आमगे पोरस बी जावन दिवया. आदल्या नगराध्यक्षाच्या आशिर्वादान IDCच्या सुवातींनी केल्ली अतिक्रमणांचेर बेगोबेग कारवाय करची. ह्या सगळ्या प्रकरणात उदका स्रोत मंत्र्यान स्वता लक्ष घालचे अशी मागणी नगरसेवक उद्देश नायक देसाय हाणें केली. जी सगळी जी एनक्रोचमेंट आसा ही गेल्या एक्स चेअरपर्सनाच्या आशिर्वादान जाल्ले कडेन आसा आनी ही जी एक्स चेअरपर्सन जेन्ना आसलो त्यांनी ही सगळी एनक्रोचमेंट करपाक हें कारण हो तेजो वॉर्ड आनी हो जो बँक जो आसा हो जो कॅनलाचो हो जास्त तर तेज्या वॉर्डान पडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार गेल्या मे जुनाक अशें एक इन्सिडंटूय जाल्लो कारण की एकलो कॅनलाच्या बँकाचेर सेप्टीक टँक बांदतालो. जायत्यो कंप्लेनो जाल्यो पूण चेअरपर्सनान ताका सपोर्ट केलो, त्या मनशाक सपोर्ट केलो आनी ताका कॅनलाच्या बँकाचेर तेणें एक सेप्टीक टँक बांदले कडेन आहा तेज्या वॉर्डान ताकाबान म्हणटा थिंगा. आनी हे सगळे सिवरेज ही सगळी सिवरेज ह्या उदकांत वयता. सेप्टीक टँक कसो बांदला आसता तुमकां खबर. आनी ते सगळो सिवरेज ह्या उदकांत वचोन हें सगळें उदक पाड जावन वयता. हांव सरकारा कडेन मागता. एक्स चेअरपर्सन कोण? एक्स चेअरपर्सन आसलो तो. कितले जाण आसा रे? एक्स चेअरपर्सन लक्ष्मण नायक. कारण हो इशू गेले हांव कावन्सिलर जाल्ल्या टायमार जाल्लो आनी हांव सरकारा कडेन मागता. हर घर जल म्हणटात, क्लीन वॉटर हें सगळें म्हणटात, मान्य आसा, पण हें असलें उदक आमकां कुंकळकारांक आनी ह्या गांवांक हाडून पावयनाकात. हें कितें तरी हेजेर एक्शन घेयात. WRD मिनिस्टरा कडेन हात जोडून मागता की तेणी हेजेर एक्शन घेवचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां एक बरो हें दिवचो. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सिंधुदुर्गाच्या देवगड दर्यांत पुण्यातले 6 विद्यार्थी बुडले. 4 कुडी सापडल्यात, एकल्याक वाटेलो, एक बेपत्ता. ह्या सगळे विद्यार्थी संकल्प सैनीक अकादमीचे आसात. सहलीक गेल्ले कडेन ते न्हावपाक गेल्ले. मरपी 4 चलयो आशिल्ल्यो. एकल्या चल्याक वाटयला तर तांकां वाटोवपाक गेल्लो विद्यार्थी बेपत्ता आसा. देवगड पर्यटना खातीर पुणेच्या संकल्प सैनीक अकादमीची पिकनीक आयिल्ली. हे पिकनिकेक आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दर्यान न्हावपाची इत्सा जाली. ते उदकान देंवले, मात उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडपाक लागले. ते बुडटना तांच्या सांगात्यांनी बोवाळ मारले उपरांत थळाव्या लोकांनी जीवरक्षकांनी मजतीक धांव मारली. ताणें उदकान देंवून तांकां वाटोवपाचे सगळे यत्न केले. पुणेच्या तुपे हाका वाटोवपाक यश आयले. मजगती प्रेरणा रमेश डोंगरे, अनिशा नितीन पवळ, अंकिता राहुल गलाटे, पायल राजू बनसोडे हांकां उदकांतल्यान भायर काडली. तांकां ग्रामीण हॉस्पिटलांत तात्काळ उपचारा खातीर व्हेली. थंय वैजकी अधिकारी डॉक्टर हिवटकर हांणी तांकां आदींच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो फामाद नवो सोमार येता ते 18 तारखेक मनयतले. ह्या उत्सवा निमतान अंदूय नामनेच्या गायकांचे गायन जातले. गांवकर वाड्या वयल्या शांतादुर्गा देवस्थानांत ग्रामस्थ गांवकर मंडळा वतीन हो उत्सव मनयतले. दिवचलच्या नव्या सोमाराची राज्यांत तशेंच शेजारच्या राज्यांनी नामना आसा. देवस्थान समितीन पत्रकार परिशदेंत नवो सोमार उत्सवाची म्हायती दिली. 18 डिसेंबर हो देवी शांतादुर्गेचो नवो सोमार हो उत्सव मोठ्या भक्ती भावान म्हणटात आमी बिचोलकार, सगळे बिचोलकार आनी सगळे भक्तगण आमी मनयतात. त्या संदर्भान म्हणटा ती जे 18 डिसेंबराक जी आमची जो कार्यक्रम जातलो त्या कार्यक्रमाक सकाळी फुडें म्हणटा ती देवळान म्हणटा ती आमचे धार्मीक विधी जाता. सगळे 4 चौगुले आमचे रावण आसात. त्यो विधी जे आहा पळय, विरोध विधी जे आहा पळय ते सगळे पूर्ण केल्या उपरांत 7 दीसभर म्हणटा ते हांगा सगळे कार्यक्रमाचे भाग आसा आमचो
आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतसून म्हणटा ते ज्यो तयारी जी आसा पळय जी आमचे कमिटी मेंबर आपले सगळे ते सगळ्यांनी तन मन धन वेळ लावन म्हणटा ती सगळी कामां म्हणटा ती प्रत्येक जाण आपापली जबाबदारी घेवन म्हणटा ती काम करता आणि ह्या संदर्भात तुमकां आनी जास्त म्हायती म्हणजे 18 तारखे दिसाची जी संपूर्ण जी म्हायती आसा पळय ती आमचे सचिव बाब शामुगांवकर हे तुमकां सकाळी फुडें आमचो ग्रामस्थ गांवकाराच्या वतीन 4 फेब्रुवारीचो अभिषेक केलो अभिषेक केल्या उपरांत गर्भकुडीन देवीक नववारी कापाड न्हेसोवन फुलांनी सजावट केली जातली फुलांनी सजावट केल्या उपरांत पाठ वाचन जातले लघुरुद्र जातलो लघुरुद्र जाल्या उपरांत आरती जातली आरती जाल्या उपरांत तीर्थप्रसाद जातलो तीर्थप्रसाद जाल्या उपरांत सांजचे आमचे 2 गायनाचे मैफिली आमी आयोजीत केल्ले आहा सकयल्या देवळा कडेन म्हणटा ती ओमकार अनादी अनंत हो भावगीत नाट्यगीत आनी भक्तिगिताचो असो 12 कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा आनी हेका गायक विश्वजीत गोरणकर मुंबय आनी सन्मिता धाकटे पुणे यांचे सकयल्या देवळा कडेन मैफिल आयोजीत केल्ली आहा रातच्या 9 आनी तशेंच ही बैठक जाल्या उपरांत रातच्या 11 रवाना देवळाच्या प्रांगणात नाट्य आनी भावभक्ती त्रिवेणी संगम सूरगंगा मंगला हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आहा आनी तेका नामांकीत असो कैलाश खेळ मुंबय आनी प्राजक्ता कातकर मुंबय हे दोगांचे मैफिली जातली तेज्या पयलीं आमी रातच्या 9 पालखी न्हेसयतले पालखी 4 चौगुल्या मार्फत न्हेसयली वयतली ग्रामस्थ गांवकाराच्या न्हेसयली वयतली पालखेक फुलांनी सजावट केल्या उपरांत आमचे पंचायत आनी देवदेवतांचे जे ग्रामस्थ गांवकार आहा शिरगांवकार मुळगांवकार सरवणकार पडलेकार मायगणकार मागीर मळजाय अशे सगळ्या गांवकारांक शेज तांदूळ दिवन आमी गाराणे घालतले गाराणे घातल्या उपरांत देवीची मोठ्या दबाज्यान म्हणजे पालखीची मिरवणूक सुरू जातली हेका साथ आसतली ती बिचोलकार हांगासले भांगरडेचे त्यांचे दिंडीची पथक साथ आसतली त्याच्या बरोबर वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमचे हनुमान परासपेट बाणास्तारी हे तांकां साथ दितले हे साथ दिल्या उपरांत रातची पालखी आमच्या कावडेच्या देवळा कडेन सगळ्या भाविकांक दर्शन दिवन सकाळी फुडें परत देवळान येतली देवळान येयल्या उपरांत परत सकाळी फुडें देवीची आरती जातली आरती जावन सगळ्यांक तीर्थप्रसाद वांटलो जातलो आनी ह्या उत्सवाची त्या दिसा सांगता जाली जातली हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.